आनी आनी एक फावटी सांगन दिसता की जेन्ना 23 तारखेक जेन्ना कावंटींग जातलें तेन्ना BJP हांगा आपलो खातो म्हणजे अकावंट ओपन जातलो काय ना तें तुमी पळयतले. तेंचे आतांच हें जालां की 5 कडेन इलेक्शन जाल्यार थंय भाजपाक बऱ्यापैकी लोकांनी मतदान केलां असो सांगपाचो प्रयत्न करतात किंवा पणजीकारांनी चिंतपाक जाय की 5 कडेन जर भाजपाक मतां पडटा जर हें दिल्लें आसा जाल्यार पणजीकय भाजपाक कडेन लोकांनी रावचें असो प्रयत्न आसा. पूण ही खंय तरी मोठे विचारांचे काही लोक आसात ते वेगळे विचारांचे लोक जे आसात ते खंय तरी हे कारस्थान करतात आनी फक्त हो नक जाल्लो हे करतात. तांकांय खबर आसा की कौल जो आसा जो मॅन्डेट आसा ह्या फावटी काँग्रेसीक मेळपाचें आसा तरी देखून ते वेगळे उलयतात आनी म्हणटात की 5 कडेन BJPक भरघोस पाठिंबा आसा. मोगो पक्षान आमकां ओपनली सपोर्ट जाहीर केलो. 1-2 मतदार बाय इलेक्शन सोडले जाल्यार काँग्रेसचे सगळे ऑफिस बेरर एक संग रावले आमी आनी एक टीम कशी आमी फायट केली. BJPचे वॉज अ कंप्लिटली डिवायडेड हावस. बाकी सगळे लोक कितें लोकांचो फिडबॅक आसा तेजे विरुद्ध परत वचून ते एक आपलो विचार ओतपाक सोदता की पणजेचें, कारण ही सगळी इलेक्शनां हरतात तेन्ना कमीत कमी पणजेचे तरी जिखल्यार पुरो असो तेंचो आतां निमाणो एक प्रयत्न आसा आनी ते असफल जायना म्हणून. आयज आमी कॅन्डिडेटी आमचो पणजेचो लॉन्च जाल्लो आसा आनी पणजेचे आमचे सगळे लिडर युनायटेडली आमी तेजे बरोबर आसतले. फाल्यां आमचो कॅन्डिडेट बाबूश मंसरात 10:30 वरांचेर महालक्ष्मी कडल्यान आमी तेजे आशिर्वाद घेवन तो भायर सरतलो नॉमिनेशन भरपाक. पणजेचो एक इशू सुद्दां सॉल्व जालो ना. जवळ जवळ 2 वर्सां जावपाक येता पणजेचें बाय इलेक्शन जावन. पणजे आशिल्ली तशी आसा. स्मार्ट सिटीचेर करप्शन आमी येता त्या थोड्या दिसांनी पणजे जें करप्शन जालां पणजेन जें BJPन करप्शन केलां तें सगळें करप्शन आमी तेंचे एक्सपोज करतले.